गोंयच्या दर एका ब्लॉकान 2 आंगणवाडी तशेंच गोंयान नव्यो 60 आंगणवाडी आनी दक्षिण गोंयान पिडेस्तां खातीर वन स्टॉप सेंटर करपाची केंद्रीय बायल भुरगी कल्याण मंत्री स्मृती इराणीन मंजूर केल्ल्याचें गोंयचो बायल भुरगी कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। गोंयान जाल्ल्या खात्याच्या विभागी बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। ह्या बसकेंत केंद्रीय बायल भुरगी कल्याण मंत्री स्मृती इराणी हाजीर आशिल्ली। स्मृती इराणीजी आमचे सेक्रेटरी राजशेखरजी त्यांनी जे रिक्वेस्ट दिल्ले आणि आम्ही जे रिक्वेस्ट केल्ले की आमकां आनी एक वन स्टॉप सेंटर जाय। सद्याचे वन स्टॉप सेंटर आमी टेम्पररी बेसिसचेर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान चलयता, ते आमकां एक परमनंट स्ट्रक्चर करपाक आमी ते फुडें व्हरतलेच। पूण त्याच बरोबर आमकां साऊथ गोवा आमकां एडिशनल वन स्टॉप सेंटर अलोकेट केल्लें आसा, ताका स्पेशल फंड दिवन ते आमी बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी तेणी आयज ताबडतोब तिनूय गोश्टी आयज अनाउन्स करून सँक्शन केल्ले आसा। दुसरी गोश्ट की प्रत्येक ब्लॉकान आमकां 2 मॉडल अंगणवाडी दिवपाचें ठरयल्लें आसा, स्टेट ऑफ आर्ट अशी फेसिलिटीज डेवलप करपाक। आनी त्याच बरोबर आमी रिक्वेस्ट केल्लें की 60 इयर्स आमचे जे पूर्ण जाता, आमी आज साजरो करता गोंय राज्यान, वन स्टॉप सेंटर अलोकेट केल्लें आसा, ताका स्पेशल फंड दिवन ते आमी बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी तेणी आयज ताबडतोब तिनूय गोश्टी आयज अनाउन्स करून सँक्शन केल्ले आसा। दुसरी गोश्ट की प्रत्येक ब्लॉकान आमकां 2 मॉडल अंगणवाडी दिवपाचें ठरयल्लें आसा, स्टेट ऑफ आर्ट अशी फेसिलिटीज डेवलप करपाक। आनी त्याच बरोबर आमी रिक्वेस्ट केल्लें की 60 इयर्स आमचे जे पूर्ण जाता, आमी आज साजरो करता गोंय राज्यान, त्याच तरेन आमकां एक 60 नवीन अंगणवाडी म्हणजे त्या भुरग्यांक त्या परिसरांत तेजो फायदो जातलो म्हूण तेणी हे तिनूय आमचे रिक्वेस्ट तेणी ऑलरेडी हे केल्ले आसा, एक्सेप्ट केल्ले आसा। आनी आयजच्या आयज राजशेखरजीक सांगलेलें आसा की ते हे करपाक कितें म्हणटा तें पुटअप करपाक आनी तें सँक्शन बी जातलें। त्याच बरोबर प्रपोजल बी कांय डायरेक्ट शी इज ऑलरेडी अग्रीड।